बाळका जेजूची ल्हान फूल सान तेरेस. असली जिणी आमच्या सद्या जिवितांत आमी कशें जियेत म्हूण फाटल्या 9 दिसांनी बाळका जेजूच्या सान तेरेसाच्या शिकवणे मुखांतर आमी नियाळ केलो. जशें एक धाकटुलें बाळ आपल्या आवय बापायचेर होंदवून आसतना सगळें काम तिस करतात आनी बाळशें सुशेगात आसता, तशेंच सर्व सांगतीनी आमी सोम्याच्या पासलेन आसून सुशेगात रावचेंच सान तेरेसाच्या शिकवणेचो तीर्ल. हे मनान दवरून ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी म्हणलो विशय ह्या वार्षिक फेस्ता वेळार आमी नियाळतले हांव. आज आमची काळजां दिनवासनेन उमाळतात. येदा व्हडा संख्यान आज तुमी हांगासर आयल्या तर बाळका जेजूचें स्पर्श आनी अनभोग तुमकां हर एकल्यांक जाला म्हणलें सत. ह्या पासत आमी देवाक अर्गां दिता. जेजूचे मणकुले काळपूण बापाक मानवाले आनी ताका लागून ताणें ताका उंच उबारलें. तेंच मणकुले काळपूण आमच्या जिवितांती वाडून वृता जावन दी म्हूण जावं आमचें मागणें. हाचे बराबर ह्या मिसाच्या तेसावा पासत आनी फाटल्या साबार दिसांतावन ह्या पुंतळार स्वयंसेवक जावन सेवा दिल्ल्या आनी विविध रितींनी आदार दिल्ल्या सोमेस्तां पासत मागया. सर्व आतां उबी रावया. प्रवेश गिताद्वारे आमी मिसाची सुरवात करया. तुझी स्तुती करूंक आमी आयल्या सोबीत सुंदर मंदिरांत तुज्या. दिसवो तो फावो केल्ल्या आमकां मोगाळ तुज्या भुरग्या. ह्या जगा सवें बापा भेटून दिता पवित्र बलिदान. आमचे पक्का वळखून तुझे कृपेची सोम्या आमी अत्रेता. गायता एका ताळ्या गायता एका मोना. एक कुटुंब जावून करतो प्रणाम करून सोम्या तुका आमी वंदिता. गायता एका ताळ्या गायता एका मोना. एक कुटुंब जावून करतो प्रणाम करून सोम्या तुका आमी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचेय सोबे आसो. बाबा भयणीनो, व्हडा भक्तीपणान तशेंच बरवोसो खाण घेवन बरवशाच्या मेटांनी चलोवंक गरजेची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. जुबलेवाचें वर आसे बरवशाचें वर आसाय म्हणून पापा फ्रांसिसान आख्या पवित्र सभेक उलो दिला. बरवसो आमकां सगळ्यांक जाय. बरवसो जाय आमच्या वैयक्तीक जिणयेंत, आमच्या कुटुंबाच्या जिणयेंत, आमच्या गांवांत आनी सगळ्या संवसारांत. निरासपणाची मोडां सबार आमच्या बोवारी घोवन आसतना बरवसो सांडून न्ही, बरवसो खाण घेवन ह्या जाग्यार तावन आमी पाटया. सबार फाटी सोमी आमच्या संगात हजर आसलो जाल्यार ताका आमी पळोवंक ना आनी आमी निरासपणान जियेल्या. बोगसाणें मागया. नितळ काळजान आनी मनान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां सोमी तयाराय करया. संगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता. त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोवन दादोशी जावं. सरकार तुज्या आनी आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयलेली संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना.
धर्मदूताची कर्त्या पुस्तकांतले वाचप. समेस्त धर्मदूतांची शिकवण आयकुंच्यांत भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक थिरासणेन आपलो वेळ खर्चिताली. धर्मदूतां मरिफात सबार असर्यां आनी खुणा जातल्यो देखून समेस्त तांचेर एक तराची भिरांत आयिल्ली. भावार्थ स्विकार केल्ली सगळीं एकवटान जियेतली आनी आपापले खासगी आस्त बदीक विकून मेळुल्लो दुडू सामुहीक ऐवज म्हणून दवरताली. आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे समेस्ता मदें वांटून घेतली. हर एक दीस एका मनान देवाळांत ती सांगातां मेळटली आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातली. काळजाच्या संतोशान आनी सादेपणान देवाक होगलाप दिवन जेवतली आनी सगळ्या लोकांक मानवताली आनी तांकां बाचावी जोडूंक आपयल्यान तांकां मेळांत भरती करून दिसान दीस समी तांचो संको सडयतलो. देवाचे उतार हें. देवाचे उडकार. तुझो दृढ सर्वेस्परा सदां काल गायनानी वाकतलो. तुझो दृढ सर्वेस्परा सदां काल गायनानी वाकतलो. तुझो दृढ सर्वेस्परा गीता गायनानी वाकतलो. तुझे विश्वासीपण संततेचे संतते परगटलो. कित्या दृढ मोससना बळता तसो तुवें ती केला. तुझ्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार्थान तुवें दवरला. तुझो दृढ सर्वेस्परा सदां काल गायनानी वाकतलो. मळब तुजी आसऱ्यान आवडटा सर्वेस्परा. भक्ताची सबाय तुझे विश्वासीपणी वाकणता. कुपा वयर सर्वेस्परा समसारको कोण आसा. सर्गीच्या निवास्यामध्ये ताचे सारको कोण मेळा. तुझो दृढ सर्वेस्परा सदां काल गायनानी वाकतलो. उत्सवाच्यो बोबोमा अनभोग असलेली परसा खरीच भागी. तुझ्या मुखामळाच्या उसवडान ती चलता सर्वेस्परा. सदांच तुझ्या नावात ती तुझ्या नितिवंतपणान बसतले तांचे शुभांपो. तुझो दृढ सर्वेस्परा सदां काल गायनानी वाकतलो. तुझो दृढ सर्वेस्परा सदां काल गायनानी वाकतलो. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बावडता वरवीं आमी नितिवंतपण
जोडला आसता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. आमी आतां असलेल्या कृपेच्या पावंडार आमी पावाशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचेच उद्देशी देवा सवय आमकां वैभव लभतलो म्हूण बरवसो दन उल्हास पावता. तितलेंच न्हय आमच्या कश्टां अनवरांती आमी संतोष पावता. कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणीकायेक वाट करतात. सोंसणीकाय आमची तिरासण परकोवंक पावता आनी तिरासण आमच्या बरवसाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ ओतला. देवाचें उतार हें. एकामेकासो तुम्ही मोकेल्यात तुम्ही मुझेशीच म्हूण सोमेस्तांक कळीं जातले. Alleluia, 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 alleluia. सर्वे स्पोर तुमची सोबे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू म्हणालो, एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां. एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजेशीच म्हणून समेस्तांक कळीं जातलें. देवाचें उतर हें. क्रिस्त तेई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, व्हडा भक्तीपणान मोगान म्हणले बरी ह्या अपुर्बायेच्या पुणशेताक अपुर्बायेच्या ह्या जाग्याक आमी आयल्या भावार्थे आनी बरवसो दोन. ह्या वर्सा प्रस्तावांत आमी आयकलें ह्या पवित्र जाग्याक आयिल्ल्या वेळार आमकां नियाळूंक एक भोव गरजेचो अपुर्बायेचो विशय आमचे मुखार आसा. ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी. ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी. कन्नडा भाशेंत ह्यो विशयांनी की भोव सूक्ष्म रितीन आमकां दिसता. पुट्ट पुट्ट ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಸಾಗುವ हो विशय कित्याक आनी हातूंत आमकां कितें आमी अपेक्षुचें. पाप साहेबान हें वरास जुबलेवाचें वरास 2025 जेजू जल्म न्हू. आनी ह्या 2025व्या वर्सा बरवशान आमी आमची मेटां काडूंक पापान उलो दिला.
कित्याक पाप साहेब म्हणटा सान पावलोची उतरां पय करन बरवसो निराश करिना. कित्याक बरवसो भाव भयणीनो? कित्याक म्हळ्यार पापा सांगता आनी आमी जाणाव आमचे दोळे आनी कान इल्ले उक्ते केल्यार आमच्या बोवारी काळोखाची मोडां बरान म्हणल्या बरी गोवन आसची आमकां दिसता. सदांनीत म्हणल्या बरी भिरंकूळ मरणाची खबर. सकाळी उठ्ठानांचे खबर दावन येता, भेन दिसता. एकलो तसो मेलो खंय, एकल्याक एक्सिडेंट जालें खंय, आनी एकलो उदकान पडलो खंय. अशें हें पयशेल्या गांवांत न्ही, आमच्या गांवांत. तितल्यार ती खबर रावना. उरले खबरो भिरांतीचे आमकां दोसतात. ह्या दिसांनी कितलीं काजारां जालीं. कोलो आवाज, कोलो डान्स, कले म्युजीक, कले लायट्स. पूण 3 म्हयने उपरांत परिस्थिती दुसरीच म्हणून आदीं काजार जाल्ली आमकां सांगतात. हें आयकतना आमच्या भुरग्यांचो फुडार खंय आसा म्हणली भिरांत आनी खावजेणी आमकां येता. सबार जाण युवा जाण आमचे शिकल्यात, बरे शिकल्यात. आदीं खंय पयसल्या गांवां वचोन काम करतले. आतां त्या गांवांनी तांची बागलां मात न्ही जनेलांय दामल्यान. आमगेर येनाका म्हणटात ते. आमचो गांव आसा, आमचो लोक आहा, पुरो तुमी येनाकात. आनी आमच्या गांवांत कामां मेळनात. कामां मेळ्ळ्यार फावो तो सांबाळ मेळना. तर आमच्या भुरग्यांनी खंय मेळचें? सवाल आमकां दोसता. सबार जाण युवा जाण सैरीक नासतना विरार जाल्यात, मादक द्रव्यांक शिरकोन पडल्यात. आमच्या भुरग्यांचेर नियंत्रण आमकां सुकलां. भुरगीं खंयच्या वेळार खंय वेतात, खंय धांवतात म्हणली भिरांत आनी खावजेणी आमकां आसा. असल्या संदर्भार भाव भयणीनो पयस वयचें नाका. गांवांनी लढाई झगडें, देशांनी लढाई झगडें, वांटे फांटे हें आमकां सदांचें जालां. आनी असल्या संदर्भार पापा म्हणटा बरवसो खाण घेवन आमची पावलां आमी मुखार व्हरया. आनी हांगासर आमी आयल्या ल्हान ल्हान मेटांनी व्हड व्हडले संगती आमकां करूंक जायना जावं पुरो. ल्हान संगतींनी, ल्हान विशयांनी बरवसो धरया आनी बरवसो दिवया. पवित्र पुस्तकाची 2 गडीतां तुमचे मुखार दवरता. पयलें गडीत परनेसल्ल्यांतलें पयल्या सामुएलीच्या पुस्तकांत आसल्लें. दावीद धाकटो भुरगो, धाकटो, आनी इस्रायल गांवाक, इस्रायल लोकांक कश्टून एक व्हडलो सैत आहलो. राकोस म्हणल्या वरी गोलियात. तो येताना सकट बियान कामतले. ताच्या मुखार कोणी रावनातले. झगड्याची तालवारी आनी आयुधां काणून तो येतालो. ताका पळोवन सकट धांवतले. आनी ह्या वेळार देव दाविदाक विंचता. आनी दाविदा कडेन आसलो एक फातोर मात्र, दुसरें कांय ना. गोलियात ताका पळोवन आसता, तमाशे करता. लोक पुरो म्हणटा येदोसो भुरगो एक फातोर काणून ह्या येद्या व्हडल्या मनशाक कालें करीत, कशें लढाई करची? मनशाचें निंदाप तें. पूण दाविदा कडेन आसलो फकत एक फातोर न्ही, पात्रां सांगता बरवसो आसलो. पात्राच्या वनी चड बळ अदीक ताचो बरवसो. देवाक जर तर जाय म्हणजे ह्या ल्हानशा भुरग्यान एका फातरान येद्या व्हडल्या गोलियत म्हणल्याक धरणीक शेवटयत ते जिंदून आयिल्लो तो बरवसो काणून आयिल्लो. पलीत आमचे आमी पळयता एका फातरा मुखांतर ल्हानशा एका धाकटुल्या भुरग्यान येद्या व्हडल्या राकोसा बरी आल्ल्या गोलियताक एकच मारान म्हणल्या बरी सकला गेलो. गोलियत ताचेर ओंदोन रावल्लो. दावीद देवाचेर बरवसो दवरून आयिल्लो. भावा भयणीनो, ल्हान ल्हान मेटांनी बरवशेची जिणी. नव्या सल्ल्याच्या एका गडिताक या. सामातेवाच्या तशेंच मार्कूच्या आनी तशेंच लुकाच्या वांजेलान हें लिखलां. जेजून केल्लें तें आजब. एक दीस जेजू शिकोवन आसलो आनी ताची शिकोवण आयकून खंय खंय लोक धांवन आयलो. आनी आयिल्ल्या वाड लोकांक ताणें कांय येताना हाडूना. हाडिल्लें काले इल्लें उदक खाली जालें कोणना. लोक सकाळीं जावन सानमुशेर बसल्लो. आतांच्या बरें तें वचों घडये भितर तें हाड हें हाड म्हणून थंय एक हाडली, कांय नातल्लें. जेजू कळ्ळें हो लोक आतां थानेला बुकेला कालें करचें. कितलो लोक इल्लो न्हय, मस्त. आतां खंय धांवचें? शिसा लागीं म्हळ्या वेळाचीच म्हणाली हें जावचें न्ही.
जेजू म्हणालो तुमच्या लागीं काय आसा गी 5 उंडे आनी 2 मासले आसात म्हणाले. अरे 5 उंडे आनी 2 मासली एका मनशा पावचे नात भूक लागल्या मनशाक तो घडये भितर गिळूंक ते आनी हे 5000 चड लोक आसा. शीस म्हणाले जेजूक तांकां दांड सोडचें बरें हें टेन्शनाचें काम आमचे जावचें ना. जेजू म्हणालो तांकां बसोवंक सांगा. जेजू कडेन फकत 5 उंडे आनी 2 मासले मात्र नातल्ले. जेजूचें भरवोसो आसलो जर तर देवाक जाय हें जातलें. बॉस म्हणालो अर्गां दिवचें मागणें केलें आनी वांटा म्हणालो 5000 चड लोक जेवलो मात्र न्ही 12 दालीं उरलीं म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता भावा भयणीनो. कारण कितें ल्हान मेटांनी बरवोशेची जिणी बरवोसो पावलून सांगलेल्या प्रमाणे निराश करिना. असल्या ल्हान मेटांनी बरवोशेची जिणी हाडिल्ली आज हांगासर उल्लेख केल्ली कार्मेलीत एक सिस्टर जेजूचें ल्हान फूल. तिका नांवच जेजूचें व्हड फूल न्ही जेजूचें ल्हान फूल. ती ल्हान मेटांनी बरवोसो हाडिल्ली एक महान सांतीण आनी आमकां एक दाखलो. तिच्या गणिताची 2 ल्हानशी 15 वर्सां आसतना ती कोवेंता गेल्ली. फ्रांसाच्या लिस्जियो म्हणल्या गांवांत ती व्हड जाल्ली आनी कोवेंता वेताना तिका ल्हानप्राय ती भितरली माद्र जावंक गेल्ली. पूण कोवेंता घेवच्या पयलें तावन उपरांत तिका भलायकी बरी नातली. टीबी मेळ्ळी पिडा तिका लागल्ली आनी आमी जाणाव आदी टीबी म्हळ्यार व्हडली पिडा मरण हाडची पिडा. कोवेंता भितर आसतना तिची भलायकी दीस वेता वेता बिगडली. सोलोंक समेत तिका त्राण नातल्लें. मेटा वयर सकयल देवोंक तिका त्राण नातल्लें. कांय काम करूंक जायनातलें. उरलीं बरा सिस्टरां तांणीच काम करीचें भितरल्या माद्रीन तुमी जाणात मागचें आनी वावर करचो देखून तिका भोगतालें. पूण तिच्या लागीं भलायकी नातली जावं बरो पूण बरोसो आसलो. सदांय सकाळीं सिस्टरां कपेलाक मागणें करूं येतलें घेवटोंक आसलें तांकां. इवासो गांव तो भिरंकुळ्यो आनी ही सिस्टरां येता आसतना कपेलांत तांचे पांय धरणीर दवरता आनी यूं घातलें. देखून हर एक सिस्टर एक ल्हानशी मांद्री हाडून येताली पांय दवरचे खातीर. आनी मागणें जाल्ल्या उपरांत तांणी धांवोंक आसलें दुसरें काम आसा. तेरेजाक कांय काम करूंक जायनातलें. तेरेज म्हणटाली थोडीं सिस्टरां ती मांद्री कोवळ नासतना आमसोरान धांवतलीं. तेरेज फाटल्यान बसून आसलें आनी कोण पळय सिस्टर ती मांद्री सोडून दुसऱ्या कामां धांवतली. तेरेज लोव उडटलें. ती मांद्री कोवळ न्हू बगलेक दवरतलें. ल्हानशें काम पूण ताणें हाडलो बरवोसो काम ल्हानशें. तें राखून रावतलें. खंयची ती सिस्टर आज मांद्री सोडून वेता म्हाका एक अवकाश मेळटा तितलें म्हणी काम करूं. ल्हान कामां मुखांत रे बरवोसो. हांवें सांगलें ती कोवेंता नासली. भलायकी तिची बरी नातली. दीस वेता वेता भलायकी उणी जाली जाल्यार बरवोसो उणो जावना. तिच्या कोवेंतांत आसतना ल्हान चुटुकां बरोवचीं ल्हान काणयो बरोवचे ल्हान नाटक बरोवचे नाटकुळे सिस्टरांक आसोवचें हें बरवोशेचें काम तिणें केलें. आनी ती मेल्या उपरांत कोवेंताची वडील म्हणाली आज आमच्या कोवेंताचें कारेंट गेलां. आज आमच्या कोवेंताचें कारेंट गेलां. व्हडलीं कामां करुनात ल्हान कामां मुखांत तिच्या जिणयेंत आनी कोवेंताच्या हेर सिस्टरांच्या जिणयेंत बरवोसो तेणें हाडलो. तर बरवोसो म्हळ्यार कितें भाव भयणीनो. बरवोसो म्हळ्यार पयल्यान पयलें देवाचेर अखंड विश्वास. म्हजेर जायना जावं बरो म्हजी भलायकी बरी ना जावं बरो या म्हज्या कडेन व्हडलो दुडू ना जावं बरो पूण देव म्हज्या सांगात आसा तो विश्वास आनी देव म्हाका सण घालिना म्हणली ती पाथयेणी ताका म्हणटात बरवोसो. देखून सांब पावल म्हणटा तसलो बरवोसो आसल्यार तो निराश करिना. दुसरें बरवोसो म्हळ्यार देवाचेरच बरो सोडचें न्ही. हांवें प्रयत्न करीचें म्हजेर विश्वास. जर तर देवान म्हाका हें काम करूंक दिलां ही जबाबदारी दिल्या जर तर हें हांवें करीचें हांवें म्हजेर विश्वास दवरीचें. म्हजो देव म्हजे सांगात आसा जाल्यार हांवें हें काम करीत. निराश समजें
मादक द्रव्यां सेवची कसन वसन खंय खंय धांवचें तशें न्ही हांव जबाबदारी काण घेतां देव म्हज्या सांगाता आसा सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना किर्तन 20:3 हें आमी वाचया म्हजेर विश्वास देव म्हज्या सांगाता आसा म्हाका सोण घालचो ना म्हणलो तसलो विश्वास भावा भयणीनो ताका म्हणटात बरो वसो निमाणे भावा भयणीनो ह्या पवित्र जाग्याक आमी येता आसतना पाटी वेताना कितें व्हरया पाटी वताना हेरांक आमी कितें दिवया जावं बरो आमी एक डायरी व्हरता व्हरया बरें तें जावं बरो आमी स्टॉला वेता कितें वस्तू काण घेता वाती व्हरता व्हरया बरें तें जावं बरो आमी हेर कितें व्हरता बरें व्हरया पूण ताच्या सांगाता बरो असो व्हरया भावा भयणीनो आज आमगेर घरा वेताना कितें हाडलें म्हळ्यार बरो असो हाडलो हांव आयलां आमच्या वाड्याक वेताना फिरगेजेक वेताना कामाच्या जाग्यार वेताना बरो असो व्हरया बरो असो वर्सो म्हळ्यार कितें भावा भयणीनो बरो असो वर्सो म्हळ्यार ह्या पवित्र जाग्यात हांव जेजूच्या बाळोक जेजूच्या ह्या पुण्य शेतांत हांव आयल्यां आज हांव धैर्यादीक बरो असो साणीन आसतना हांव आयल्यां बरो असो वर्सो म्हळ्यार कितें भावा भयणीनो एक बरें उतार व्हरचें कश्ट जाल्या मनशाक पिडेच्या मनशाक एक धैर्यादीक उतार हांव दितां ताच्या जिणेंत एक बरो असो हांव दितां तें आमी बरो असो ल्हान संगतींनी व्हडले संगती करूंक जायना ल्हान संगतींनी एक ल्हानशें उतार हांव दितां आनी हेच्या मुखांतर हांव बरो असो दितां आल्बर्ट आयन्स्टायन म्हणलेलो एक नांवाडदीक सायंटिस्ट ताचें नांव आमी आयकल्यात ताचे जिणेंतलें गणीत आमकां सांगता इस्काला वेताना शिक्षण तो चड हुशार नातलो आनी हर एकल्यानी ताका कुटी घाले कालें तूं शिकनाय तूं बेश्टो पूण ताच्या इस्कालांत एक टिचर आसली खंय एक दीस ताका बगलेक बसोन म्हणाली खंय पुता भिये नाका तुका शिकोवंक हांव हेल्प करतां तुजें तें देवान देणी दिल्यान तालेंतां दिल्यान सोड नाका धैर्यसाणी नाका आनी तिणें ताचे तावन एक नांवाडदीक सायंटिस्ट आसलो भावा भयणीनो तिच्या बऱ्या उतरां मुखांतर ताची पाठ तापडल्या वरवीं एका पिडेस्ताची आमी भेट करता एका कश्टांत आसलेल्या मनशाची आमी भेट करता बेजाराय आसलेल्या मनशाची आमी भेट करता भावा भयणीनो एक बरें उतार दिवया कोणी एकल्यान कालें बरें केलें ताची एक पाठ तापडया मोसरान भरचें न्ही ताका मात्र मेळ्ळें आमकां मेळो ना ताच्या दुवेक मेळ्ळें म्हज्या दुवेक मेळो ना ताच्या पुताक मेळ्ळें म्हज्या पुताक मेळो ना हें उलोवणें नाका संतोश पावया पाठ तापडया आनी तो वळू बरो असो ताकाय मेळटा तुकाय मेळटा आमच्या गांवांत आमच्या कुटुंबांत काळोख आसा म्हणून रडचें न्ही आज एक बरवशेची ल्हानशी वात पेटोवया जावं बरो म्हज्याच घरा परते पयलें वात म्हज्या घरा पेटय जावें आमच्या घरा जावं बरो म्हज्या शेजारा म्हज्या वाड्यान म्हज्या फिरगेजेन हांव रावच्या जाग्यार काम करच्या जाग्यार भावा भयणीनो एक ल्हानशी वात काळोख आसा म्हण रडचें नाका ल्हानशी वात पेटोवया ल्हान रितींनी ल्हान मेठांनी कशें जेजूचें ल्हान फूल सान तेरेस आमकां शिकयता ल्हान मेटांनी कशें बाळोक जेजू आमकां शिकयता ल्हान मेटांनी आमी एक बरो असो खाण घेवन ह्या जाग्यार तावन या आनी तो वळू आमी केल्लें फेस्त आमी करचो हो संभ्रम आमी आयिल्लो हो उद्देश आमचे खातीर मात्र न्ही हेरांकी उपकारा पडटलो दिवो पेटयतलो आनी अशें बरो असो म्हज्या जिणयेन बरो असो आनी एकल्याच्या जिणयेन कित्याक बरो असो केदींच आमकां निराश करिना आमेन. उबी रवया आमची मागणी आमची तेसमा बापा मुखार दवरया. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या सर संपून गोवळ्या इगज मातेचे मुखेलपण घेतिल्ल्या पापा साहेबाक बिस्पाक याजकांक आनी धर्मिकांक तुका समर्पित हांव. तांणी बरवशेच्या मेटांनी सोलोवन तुज्या काळजा सारके गोवळी जावंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा ह्या जुबले वच्या वर्सा
ल्हान मेटांनी बरवशाची यात्रिकां जावन आमी फुडें समकतना आमच्या कश्टा अनवरांनी धैर्य सांडी नासतना सोंसणीकायेन सगळें स्विकार करून आमच्या जिवितांत तिरासान सांबाळूंक आमकां बरवशाची मनशां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या सर राजकीय फुडाऱ्या पासत आमी मागता हांव. संविधानाची मूळ तत्वां उखल धरून समाजीक बरेंपण हाडची योजना मांडून हाडूंक समेस्ताच्या उदरगते पासत वावरूंक जाय आसची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आपणा लागीं आशिल्ल्यांतलें उरोवन ह्या पेस्ताच्या आनी पेस्ता संबंदी योजना तेवशीन उदारपण दाखयतल्या सर दानी पासत मागता हांव. तांच्या बऱ्या मनाचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी 100 वांट्यांनी तांकां पाटी दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तानबूक सुशेक म्हूण लेखी नासतना फाटल्या सबार दिसांत हांव ह्या पुणतळार निस्वार्थीपणी सेवा दिल्ल्या सर स्वयंसेवका पासत मागता हांव. तांच्या निस्वार्थ सेवेचेर तूं तुजी भरपूर आशिर्वादां वोत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणान भावा भयणीनो, आमच्या जिणयेंत आमच्या कुटुंबाच्या जिणयेंत बरवशाची बरे संगती आमकां मेळोवन दीत म्हणून बाळो जेजू लागीं मागया. सर्गींच्या बापा तुका आमी अर्गां दिता हांव. अर्गां दिता हांव तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिल्ल्या पासत. जेजू तूं ल्हान जावन ह्या संवसाराक आयलोय. लोकांच्या जिणयेंत तुवें बरवसो दिलोय. म्हज्या जिणयेंत म्हज्या कुटुंबाच्या जिणयेंत आमकां बरवसो दी, धैर्य दी, बळ दी. हे आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. शेतान तुझ्या फुल्यान फुला विविध रचना स्वादीक फळा आमी बापा तुजी भुरगीं बाळा काणी घेवन आयल्या पांयां तळा. ये बापा घे मुठो घे माय मनशा वावरांत गेलो प्रितुमेन दिलो बदल मासारतान क्रिस्ताच्या. घे बापा घे मुठो घे माय मनशा वावरांत गेलो बदल मासारतान क्रिस्ताच्या. घे बापा घे मुठो घे माय मनशा वावरांत गेलो बदल मासारतान क्रिस्ताच्या. मोगचनय आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आमी मागया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळा बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें सुदार मोलान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी तुका भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घेवन मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दे आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो मोगान आमी ताचें मरण समरमतां जिजवा बावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण आमी परगडतां थिर बरोशान ताच्या महिमेवंत येण्याक आमी अत्रेकतां देखून आतां देवदूतां आनी भोगतां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. Serves por tu Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवा उंचगी तुका जय जय उंचगी तुका जय जय सर्वेस मोराचे नावी येता ताका जय जय उंचगी तुका जय जय तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसुंबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावट तसो गोट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोबुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आमकां मरे देवाचे माये संगाती भगवंत धोम दत्ता आनी सवकाळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सश्टच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर तुजे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tiaos Jesu orbi, Tiaos Jesu sangata, Tiaos Jesu thai, पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा
सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना समयान शिकयलेले आमचे बापाचे मागणे एका काळजान आनी मनान आमी आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिव नाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान उतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक बळय. तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससना. सोमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. संतोष बरीत काळजान एकामेका शांती आमी दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. भावा भयणीनो, जेजू आमचो सोमी देवाची शेळी संवसाराचे आनी आमचे पाप काडटा ती जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका
उभी रावया. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हणून तुवें येवजिली. या तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवास नसो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागताव. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारान जिवंक आमकां फावो करे आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान विसारून सरकार तुका सासना वाखाणूंक आमकां पावय म्हण आमी मागताव. ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दय करून बसा. जेजू बाळकतय भोवमुगाच्या भक्तिकानो जिबलेवाच्या ह्या वर्सा ल्हान ल्हान मेटांनी बरवशाची जिणी हो विशय घेवन बाळका जेजूची वार्षिक परब ह्या दुसऱ्या दिसा आमी संभ्रमते आसाव. आनी हे तिसरे मीस आज आमी संभ्रमचे. ह्या मिसांत तुमी भाग घेवन बाळका जेजूची बेसांवां जोडल्यांत. तुमकां समेस्तांक ह्या वार्षिक फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. विश यू ऑल अ हॅपी फीस्ट. आनी बाळूक जेजू न्हय मात्र ह्या गुड्यार आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सदांच आजापा करता. आनी कालच्या दिसाय ताणें आजाप केल्लें कित्याक म्हळ्यार सांजेच्या 6 वरार हांगा गुडो भरून लोक आसलो आनी भोंवतणी सगळ्यांनी पावस वतालो पूण हांगासर थंड वारें मात्र वळतालें. आनी अशें जेजू ताची महिमा आमकां दाखयते आसा. तुमकां कळीत आसा आदल्या ऑक्टोबरांत आमी हांगासर रेतीर केल्ली आनी तवळी तशेंच सगळ्यांनी पावस वतलो पूण हांगा मात्र रेतीर कितेंच अडकळीवणे सोलूंक ताणें आमकां साध्य करून दिल्लें. ही जावन आसा जेजूची महिमा. ही जावन आसा जेजूची कृपा आमचेर ताणें वचची. ह्या खातीर ह्या फेस्ताच्या संदर्भी बाळका जेजूक अर्गां दिवन घट्ट आमी ताळयो पेटया पड्या.
आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक दोग झूज आसात. दोग जोसेफ नांवाचे पाद्र्याब म्हणलो मिसा पयलें, एकलो आदल्या तेस्तामेंताचो खंय आनी एकलो नव्या तेस्तामेंताचो. पूण ह्या दोगी झुजेनी वर्तो पात्र केळ्ळा सल्वासवाच्या चरित्रेन. आमचे संगी आसात सैरे पाद्र्याप फादर जोसेफ मिनेझस, आमचेच सेजारच्या केलराय फिरगेजेचे प्रस्तुत दार्जिलिंग हांगसर तांचो मिसांव वावर करते आसात. ह्या फेस्ता मिसांत ताणें आमचे संगी सांगात दिवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागलां. मात्र न्ही ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मनदेक बाब जोसेफ मार्टीस आसात. फादर जोसेफ मार्टिसाची वळख हांवें तुमकां करून दिवचें म्हूण ना, कित्याक ते आमकां लागशिले आनी हांव चिंता पुणशेंतांत खंयचेय एक व्हड कार्य चलतना जावं ते वार्षिक नोवेन वा रितीर फादर जोसेफ मार्टीस नासतना तें संपूर्ण जायना. आनी आमी तांचे लागीं कसली असली आत्मीक सेवा विचारल्या वेळार ते हस्त्या तोंडान कुशे मनान आमकां ओपतात आनी तांचो शर्माव आयकुचें म्हळ्यारच एक दादोसकाय. तितल्या आपुरबायेचीं उतरां विंचून काळजाक नाटवंचे तसल्या रितीन ते आमकां देवाचें उतर परगट करतात. फादर जोसेफ आदी सांत जोझे सेमिनरीचे रेक्टर ते जावन आसले, मात्र न्ही कार्मेलीत सांतीन सा इडीथ स्टेन हिचे वयर तांणी तांचे डॉक्टरल थिसीस करून तत्वशास्त्रांत दोतोर सनद जोडलेली आसा आनी आतां प्रस्तुत देरेबायल फिरगेजेचे विगार ते जावन आसात. बाब जोसेफ मार्टीस आमचे वयर दाखोवच्या ह्या तुमच्या मोगाक आनी आयचे संगी हे मिसाचें आयचे दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां देवाच्या कृपेन तशेंच बरवशान भरल्या तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट दोन ताळयो ह्या दोनी याजकांक. आज अपुरबाईचें गायन केलां लोरेटो फिरगेजेच्या गायन मंडळीन. तांणी गायन मात्र केलां न्ही, पळोवंक आपुट्ट दिसतात ते युनिफॉर्म घालून. आंजाळ गायनांनी आमची काळजां मनां देवा थंय उबारूंक तांणी आदार दिला. घट्ट दोन ताळयो ह्या कॉयरिस्तांक तशेंच वाचपां वाचून आदार दिल्ल्यांक. भोवन निबडिनो ह्या मिसांत मात्र न्ही नोवेनाच्या दिसांनी आमचे संगी परगवांत आसची, हांतुरणार आसची पिडेस्त भाऊ भयणी ऑनलायनीर तशें टीव्हीर ह्या मिसान भाग घेते आसात. तांचे हाजीरपण आमी वळखतांव, तांचेर बाळका जेजूचे आशिर्वादां मागतांव आनी तांकांय ह्या फेस्ताचे सुभाशे पाठयतांव. जानेराच्या 4 तारखेर सांजेच्या वोज्याच्या पुरुषां सांगता सुरू जाल्लो हो आत्मीक संभ्रम आज सांजेर 6 वरांच्या मिसा सोवें संपता. आतां आनी मुखले मीस 10:30 वरार आसा आनी आसनसोल दिएसीसचे गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर एलायस फ्रँक ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसतले. सोमेस्त प्रायवंतां आनी पिडेस्तां पासत हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. त्या उपरांत 1 वरार मल्याळमान मीस आसतले आनी ह्या संभ्रमाचें संपणेचें मीस सांजेच्या 6 वरार आसतले आनी त्या उपरांत आमी येवकरिस्तीक पुरशांव काडन जेजूक आमी परगट मान करतले. आदल्या वर्सा ह्या मिसार सुमार 5,000 ते 6,000 लोक आसलो आनी हर एक लोय पाटीं घरा वचनासतना ह्या पुरशेवान भाग घेवन जेजूक तांणी आपणसो मान गौरव आनी भक्त दाखयलेली आसा. तुमी आतांच्या मिसाक आयल्यार वडना, सांजेचो इल्लो पावट करून ह्या पुरशेवाक येया आनी जेजूक आमच्या ताणें वतलेल्या बेसांवा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. आज आमी स्वयंसेवकाचो जुबले हांगसर आचरण करता. तुमकां कळीत आसा 12 दिसांचो संभ्रम मात्र न्ही, पुणशेतान खंयचेय कार्य बऱ्या रितीन चलत जाल्यार हांगसरच्या कर्मेलितांत मात्र तें साध्य जायना. हांगसरचे स्वयंसेवक आमचे हात आनी पांय कशें आमकां आदार दितात. 12 दीस रजा घालून हांगसर ते सकाळीं 4 वरार तावन राती 10 वरां पर्यंत सेवा दितात. कोणाचोय दबाव ना, बगार स्वंत कुशेन ही तांची सेवा ती दितना तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आज तांचो जुबलेव आमी आचरण करतना तांकां ह्या दिसाची आमी सुभाशय पाठयता. तशेंच तुमी मोगाळ बाळका जेजूच्या भक्तीकलो दाना रुपार, वरवे रुपार, वोज्या रुपार आनी पयशे रुपार मात्र न्ही बऱ्या उतरांनी आनी बरो प्रसार दिवचे मुखांतर तुमी ही 12 दिसांची संभ्रम फेस्त बऱ्यान आचरण करूंक साध्य जाला. तुमी आदार दिला, तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. भोवन निबडिनो हांगसर तुमकां मेळची ती सेवा जावं सकाळींच्या 6 वरार, 7 वरार, दनपाराच्या 1 वरार वा रातींच्या 8 वरार ती मुखारून वचूंक जाय आनी हाका गरज जाय
आमकां देवपोणी आनी देवपोणी खंयतावन येजे तुमच्या घरांतावन तुमच्या कुटुंबातावन फुलोवन येजे तुमचोच एक पूत हांगासर आलतारी रावन हे मीस भेटयत जाल्यार वा हे सगळे फेस्त मांडून हाडीत जाल्यार कितली दादोसकाय कितलो अभिमान तुमकां नेंगी तसलें एक देवपोणे तुमच्या हर एकल्याच्या घरांतावन फुलोवन येवं दी म्हणून आमचे मागणे आनी तुमी वडिलांनी ह्या दिशेन चिंता आटोवंक आमी तुमकां आपोवणें दिता ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी तुमकां उडासाची काणीक जावन थोडे सेल्फी पॉयंट आसा केल्ले आसात एक आय लव यू इन्फिन जीजस म्हणून तुमी ताच्या फाटल्यान रावन फोटो काडची थंयसर जुबलेवाच्या वर्साक जुबलेवाचो लोगो आमी बोटी रुपार आसा केला ती बोट जावन आसा दोण जावन आसा आमचें जिवीत ताच्या मुळान पळोवंक मेळटात लारां आमच्या जिविताक आपटोवची जावं प्रोपिडा कश्ट नश्ट सुलवणी आनी तेदना आमकां कोण घडधरता जेजू आनी तासो आसा कुरिस्तय आनी कुर्सामळांत आसा एंकर त्या देखून तुमी कुटुंबाची सांगात आयिल्लीं वाड्याची वा फिरगसगारां वा फ्रेंड्स बोटी भितर रिगा सांगात रावन एक सेल्फी काडा ह्या जुबलेवाच्या वर्साक सांत तेरेजाचे सांतीपणाची शताब्दी आमी संभ्रमता आनी ह्या संदर्भी आमी एक एक्झिबिशन आसा केल्लें आसा एक्झिबिशनाच्या बागलाक नांव दिल्लें आसा स्वर्गाक सांत तेरेजाचें लिफ्ट नियाळांत आमी आयकलें सांत तेरेज केदाळाय ल्हान ल्हान मेटांनी बुरवशेची जिणी जिवंक प्रयत्न करताले ते म्हणटा म्हाका व्हड व्हड कामां करूंक जायना आनी त्या काळार लिफ्ट आयलेलें मात्र त्या देखून सांत तेरेज म्हणटा लिफ्टाची स्विच जमल्यार जालें म्हाका इजी जावन खंयचे माळयेक जाय तशें वचोंक जाता त्याग सॅक्रिफीस दंडोवन लांब लांब मागणी करन म्हाका सांतीपण जोडूंक जायना बगार मोगाची विश्वासपणाची ल्हान ल्हान कामाची हांव एक लिफ्ट सोदून काडटा म्हूण आनी त्या देखून त्या एक्झिबिशनाक नांव दिलां सेंट तेरेजास एलिवेटर टू हेवन भितर रिगा मात्र न्ही आपुरबायची चार्टां जुबलेवाच्या वर्साक आमी मांडून हाडलेलीं तीं थंयसर तुमकां पळोवंक मेळटात हांगासर आलतारी मुखार तुमी पळयतात एक फातोर आनी तो कालच्या दिसा जानसी दिएसीसचे गवडी बाप अदीक मानदीक दोतोर विल्फ्रेड ग्रेगरी मोरस हांणी बेंजार केल्लो जावन आसा तुमकां कळीत आसा ह्या जुबलेवाच्या वर्साक 2 योजना आमी परगट केल्लीं आसात एक दुबळ्या कुटुंबाक घर बांदून दिवचें आनी सांत तेरेजाचे नांवे 100 भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें प्रोजेक्ट आनी हाका येदोळूच तुमचे तावन भरपूर सहकार आमकां मेळ्ळा एकल्यान म्हणा 50 गुणयो शिमेंट दिता म्हूण आनी एकलो म्हणलो मुखलें दार हांव दिता म्हूण आनी एकलो म्हणलो सगळी सारवून हांव करून दिता म्हूण जर असलें बरें म्हूण तुमी दाखयतात मुगाळ भोवन आनी भयणीनो खंडी जावन एक न्ही एकाच्याकी चड घरां तुमचे नांवे बाळूक जेजूचे नांवे आमकां बांदून दिवंक साध्य जाता कशें तुमी स्कॉलरशिपाक दान दिवंक मुखार आयल्यात तशेंच फादर आमकां कुमूक करियत गे आमकां स्कॉलरशीप मेळत की म्हणून विचार नायिल्ल्याचो सुंकोय आसा कित्याक म्हळ्यार आमचेच मोदें आमचीच क्रिस्तांवां जायतीं जाणां कस्टर आसात जावं प्रोपिडेक लागून जावं प्रो कॅन्सराक लागून डायलिसिसाक लागून वा कुटुंबांतलो कोणी एकलो सरला असल्या कारणाक लागून आनी तुमचे कडेन येवन तांकां अशें विचारूंक लज दिसता जावंक पुरो पूण आमचे कडेन तांणी तांची परिस्थिती सांगतना निजाकी आमकां बेजार भोगता जर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो बाळका जेजूतावन जोडलेलीं बेसांवां आमी असल्या भाव भयणी थंय वांटून घेता खंडी जावन तांकांय आमी बरवसो दिल्ले बरी जाता ह्या दिशेन तुमी चिंता पाठोवचें आनी फेस्ता उपरांत जाल्यार ह्या दोनी योजनाक तुमी आदार दिलो जाल्यार तुमचे नांवे बाळका जेजूचे नांवे आमी तांकां कुमूक करूंक पावता फाल्यां ब्रेस्तार आनी हरशेचे बरीच हांगा 9 मिसां आसतलीं बायबल डायरी ह्या वर्साची कोंकणी कन्नड आनी इंग्लीश भाशेंत आसा तशेंच बाळूक जेजूचें कॅलेंडर आमी 12 पानांनी छापलां आनी ताका 100 रुपया मोल दवरलां आनी हे पयशे गरबांच्या योजनाक आमी वापरतले हांव देव बरें करूं निमाणे बेसवा खातीर आमी सकडांनी उबे रावतना बाळका जेजू जावन जोडलेल्या आशिर्वादा खातीर अर्गां दिवन हे मोठवें मागणें आतां म्हणया ए भोव उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां देह केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळती आमी वरणयतल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजेपांचे इमाजी मोरिफाद तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन देत आनी तुजी कळनातली दैवीक मुजत जोडून देत सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन प्रधान याजक तावन फेस्ताचे उल्हास आनी संदेश भावा भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक आपुरबायेचे फेस्ताचे शुभाशय पाठयता बाळोक जेजू देव आमचो बाळोक जावन आयिल्लो आनी तो बाळोक ह्या जाग्यार ह्या पवित्र जाग्यार तावन जायती आजाप करनच आसा आमच्या वैयक्तीक जिणयेन कुटुंबाच्या जिणयेन फिरगजीच्या जिणयेन समाजीच्या जिणयेन असली ल्हानशें आजापा कर्ण तो आमकां दाखयता आमी जावं पोवो ताचे ल्हानशे बरवशेचे वाती खंय आमी वेता आसतना बरवसो दिव्या
घरांत आमच्या शेजारा वाड्यांत फिरगजेन खंय आमी आसांव कश्टांत आसांव एक बरें उतार एक ल्हानशी बरी करणी केल्ल्या वेळार आनी एकल्याच्या जिणयेन बरोवसो येता असलें बरें मन इदोळूस आमकां दिलां आनी की तोच बाळो जेजू दिवं दी तुमच्या सुमेस्तेन नांवान हांव हांगासर आसच्या सर कार्मेलीत पाद्र्याबांक बरें फेस्त मागता तांणी करच्या वावराक तोच बाळोक जेजू आनी तस्से जेजूचें ल्हान फूल तांचे एक संतीण दी कार्मेलीत मेळाची संतीण तांकां आनीकय बोळ भलायकी दिवं दी तांच्या मिसावान घटाय दिवं दी आदार दिवं दी तांचे मिसाम काम करूंक आनीक चड उर्बा दिवं दी म्हणून आमी सक्कड तांचे बसोती मागया आमचे तकली बागोवन दवरून देवाचे आशिर्वाद मागया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सरपोदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालू वचून या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार बाळूक जेजू नामान तुका अर्घां दिवून गायता वाता बाळूक जेजू वगडाक तुका आता आनी सदा सर्वदा बाळूक जेजू नामान तुका अर्घां दिवून गायता वाता बाळूक जेजू वगडाक तुका आता आनी सदा सर्वदा मोये उदारी संगेतलो बापा कुशे घालतो जालो सादो बोळो जावून वाटलो आमकां देवीन सांगात दिलो बाळूक जेजू नामान तुका अर्घां दिवून गायता वाता बाळूक जेजू वगडाक तुका आता आनी सदा सर्वदा मोगाळ पुत्रा सोवे अंकार मोरी आशीर्वाद दी आमकां